आज आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आसात, गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे आसात. आयज सत्तरी हांगासर जावपी IIT प्रोजेक्ट फाटले कितलेशेच दीस वेगवेगळ्या विशयाचेर वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्याय प्रेस मिडियांतल्यान येताल्यो. आमी बी सत्तरीन IIT प्रोजेक्ट जावचो, हेल्थ मिनिस्टर आसात, हांव आसात, तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हेल्लो जेणे करून सत्तरी भागाचो विकास जावचो. एखादो डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना खंयच्याय तालुक्यांतलो त्या परिसरांतलो सर्वांगीण विकास जो आसा तो तेजेर डिपेंड आसा. हाचोच विचार करून सरकारी जागेर आमी हो प्रोजेक्ट घेवपाचो थारायल्लो. आमी बरेच दीस लोकांक समजून सांगपाचोय प्रयत्न केलो वेगवेगळ्या मार्गांतल्यान. मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे हांच्यांनीय केलो तेंच्या परीन, हांवेनूय बी म्हाज्या परीन केलो. तांकां आफोवन हाडून 2-3दां एकदां जर लाग आशिल्लें म्हजें डिस्कशन, ताच्या भायर 2दां अशा पद्दतीन लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह हांच्यांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो. बुळेलीची पंचायत विशेश करून ह्या प्रोजेक्टाक ठामपणे सरकाराच्या फाटल्यान रावली. ह्या सगळ्यांच्या आसतना सुद्दां म्हणजे हांव तेंच्यांनी कित्याक हाडयलो आनी कितें हेतूर वचना, बट काही विशिश्ट लोकांनी प्रोजेक्ट जो मेळवलें जावचो न्ही तेच्या फाटल्यान कारणां कितें आसा हांव तितूरूय वचना. हाज्या खातीर कंटिन्युअसली तांच्यांनी विरोध केलो. तो विरोध सुद्दां आमी तांकां समजून सांगपाचोच प्रयत्न केलो. जरी थंयसर काही इन्सिडंट्स जाले आसत, हांव मुद्दामून मेन्शन करता, थंयसरूच हांवें इन्क्वायरी केल्या, कोणाचेरूच पांय दवरूंक ना. हांवें तो व्हिडियो बारीक पळयला, 2 जाणांच्या मदीं पांय दवरतना आसा तो, कारण रस्त्याचेर आशिल्लें. तेच्या खातीर रॉंग जें इंटरप्रिटेशन केलें वता, ज्या वेळार पुलिसाचेर म्हणजे अक्षरशः शार्प गोंयच्यान वार केलो गेलो. ताका 21 टाके आमच्या लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल हेका पडले. आमचे 6 ते 7 लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल जखमी जाली. आणि ताज्या उपरांतूच कदाचित थंयसर क्राऊड मॅनेजमेंट करपा खातीर काही प्रिकॉशन्स म्हणून आमच्या पुलिसांनी घेतल्या आसतली, हांव ना म्हणना. तितून कदाचित म्हणजे थंयसरले लोकूय बी तांकांय कितें लागलें आसत ताज्याय बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. पण इंटेन्शन आमचें वायट नाशिल्लें. इंटेन्शन आमच्या लोकांक समजून सांगपाचें थंयसरूय तेंच आशिल्लें इंटेन्शन. बट कितलेशेच फावटी समजून आयकना जाल्या उपरांत आयज हेल्थ मिनिस्टर हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल सगळे सत्तरीतले आनी विशेष करून उजगांवचे सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, इलेक्टेड न्यू 4 जिल्हा पंचायत सदस्य, तांच्या बरोबर आमचे माजी सभापती नरहरीबाब हळदणकर हे आनी सत्तरीतले काही प्रतिश्ठीत नागरीक, फाटले जिल्हा पंचायत सदस्य आसतले बरेचशे जाण जे पार्टीचे आनी विश्वजीत राणे हांचे सगळे वेलविशर्स असले, सत्तरीतले वेलविशर्स असले, पत्रकार असले, हे सगळे जाण हांगासर खास करून म्हाका निवेदन भेटोवपाक आयिल्ले. कारण लोकभावनेचो आदर करून आनी लोकांक म्हणजे तांचेंय म्हणणें हेच आशिल्लें की हो प्रोजेक्ट वायट नाशिल्लो, हो प्रोजेक्ट खूब बरो आशिल्लो. कारण तांच्यांनी उलयता आसतना त्या पद्दतीन एक्सप्रेस केलें दोगांय जाणांनी की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो सत्तरीच्या विकासा खातीरच सरकारान हाडिल्लो. बट तरी सुद्दां काही लोकांक जर तो नाका, तांच्यांनी म्हाका निवेदन दिलां की हो प्रोजेक्ट जो आसा हो तुमी दुसऱ्या खंयच्याय जागेर करचो. हो प्रोजेक्ट करता आसतना वैयक्तीक म्हाजें किंवा आरोग्य मंत्र्याचें पर्सनल इंट्रस्ट कसलोच नासलो. जायत्या जाणांनी जायत्यो गजाली आरोपूय केले आमचेर, वेगवेगळ्यो गजाली आरोप केले. म्हाका खबर आहा, म्हाका एक्सप्रेस करपाच्यो ना, म्हाजेरूय केल्यो आनी ताजेरूय केल्यो. पण हितूर निस्वार्थ भावनेन राज्याच्या विकासा खातीर एखाद्या IIT इन्स्टिट्यूट हे गोंयांत जावचें, विशेष करून सत्तरीत जावचें, हाज्या खातीर हो प्रयत्न आशिल्लो. बट तें सगळें सायडीक दवरून लोकभावनेचो आदर करून हांव प्रत्येक फावटी सांगता की हें सरकार लोकांचें आयकता. त्या खातीर आंदोलन आमी तांकांय बी परत परत उलोवपाक आपयताले. ओके, लोकांचें आयकता आनी राज्याच्या हिताचें, लोकांच्या हिताचें, ह्यो दोनूय गजाली कन्सिडर करून आमी निर्णय घेता. सरकार आयज ह्या निर्णया पर्यंत आयला कारण इतके सगळे लोकप्रतिनिधी जेन्ना आरोग्य मंत्र्या कडेन येता, आरोग्य मंत्री ते म्हाजे कडेन येवन जेन्ना रिक्वेस्ट करता तेन्ना लोकप्रतिनिधींच्या भावनेचो आनी लोकांच्या भावनेचो आदर करून आमी हो प्रोजेक्ट सत्तरीतल्यान जो आसा तो शिफ्ट करता. बट गोंयांत वेगळे कडेन खंय तरी हो प्रोजेक्ट जावचो हाज्या नुसार सरकाराचो प्रयत्न हो कंटिन्युअसली आसतलो. त्या अनुसार आमी IIT तेजे डायरेक्टर्स आनी बाकीच्यांकूय बी आयज कळयतले आनी फुडले डिसिजन जे आसा ते फुडें घेतले वयतले. थँक्यू. सर केसीस परते घेतले
हय तशें रिक्वेस्ट आसा ज्यो ताका थोडोसो प्रोसेस आसा वॉट एवर दॅट वील गो थ्रू द ज्यांच्याने वेपन बीन यूज केलं त्यांचे बीन फाटी घेतले हांवें त्या खातीर सांगलें तुका हांव आत्तां कांयच सांगूंक शकना इट इज अ प्रोसेस इट इज अ प्रोसेस सेकंड थिंग सर तुम्ही तो आता कॅपे बीन व्हरपाचो कितें विचार आसतलो कित्याक हाका हांवें पयलीं आत्ताच्या घडीक तरी तो शिफ्ट म्हटला बाकीच्यांनी कांयच सांगना न्यू साईट मध्ये फायनल करतले न्यू सायड मागीर सांगतो येस थँक्यू सर पूण आता ती जमीन तुमची म्हणटा पळय सरकाराची सो ती आता कितें करतले तुम्ही त्या लोकांच्या नावार सर दुसरे मिनिस्टर मागता की डबल ट्रॅकिंग ऑल्सो शुड बी स्क्रॅप्ड नाव हांवें आत्तां IITचोच विशय आशिल्लो न्ही रे फक्त लाईव्ह झाले आता आम्ही आता करतो